नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मोल्या सुकतळी अनोळखे गाडयेन दुचाकीक फाटल्यांतल्यान मुकली. दुचाकी चलोवपी तरणाटो आगताक सोंपलो. गाडी चलोवप्यान घडणूक थळावयल्यान काडलो पळ. फरार कार चलोवप्याच्या मागार पुलीस. दिवचले शाळांनी 9वेच्या उर्दू प्रश्नपत्रिकेत केलो घोळ. प्रश्नपत्रिके सयत उत्तर पत्रिकेचोय आस्पाव. गोवा बोर्डाची घाळपणां उक्ताडार. मंत्र्यांच्या नावाचो गैरवापर करून लोकांक फटोवपाचो प्रकार उक्ताडार. मंत्री रवी नायक, माविन गुदिनो तशेंच आमदार जीत आरोलकर आनी निलेश काब्रालाच्या नांवान लोकांक व्हॉट्सॲपाचेर धाडल्यो मॅसेजी. राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामावेळार एक्काय देवळाक लावपाक दिवचो ना हात. रस्त्या खातीर जमिनी गेल्ल्या लोकांक मेळोवन दितलो योग्य मोबदलो. मंत्री गोविंदाचे भोमाच्या लोकांक आश्वासन. खासगी विद्यापिठा आड थियेचे लोक देवले रस्त्यार. कम्युनिदादीन दिल्ली जमीन घेवची परत. लीज एग्रीमेंटूय घेवचे फाटीं थळाव्या लोकांची मागणी. मडगांवां वाडल्या गुन्यांवकारी घडणुक्यो. गुंडांनी फोडली आदोगादाची कार. पुलीस कागाळ नोंद. आरोपीक करची अटक. आदोगादाची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. मोल्या सुकतळी अनोळखे गाडयेन फाटल्यांतल्यान दुचाकीक धपको दिवन पळ काडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी कर्नाटकाचो तरणाटो आगताक सोंपलो. जाल्यार ताच्या फाटल्यान दुसऱ्या दुचाकीचोय अपघात जालो आनी हातूंत हेर 2 जाण जखमी जाल्यात. तांकां उपचारा खातीर धारबांदोडे पिळगेच्या भलायकी केंद्रांत दाखल केला. कुळे पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केला आनी फरार आशिल्ल्या कार चलोवप्याच्या मागार पुलीस आसात. तुम्ही ॲक्सिडेंटान थंय पडले म्हणून आयकलां. कशें कितें जालें? तुमी खंय जाले? आमी कामां येताले. एमआरएफान कामां येता. सेकंडा वयताले. आनी तेजे पयलीं ॲक्सिडेंट जाल्लो तो? तेजे पयलीं आमच्या फुडल्यानूच जालो. तेजी ती गाडी ओडत येयली आनी तेजी गाडी आपल्यान आमी दोगूय पडले. तेजी गाडी आपल्यान तो पडले आनी तोय पडलेलो. तोय पडलो. तो अशें आयकलें की जाग्यार कितें गेलो म्हणटा ते हांगा. ना ते आमकां खबर ना. आमी दोगूय पडलेले आसले ना. आमकां काय खबर ना. तुमी दोग कितले जाण? हांव आनी तो फ्रेंड आसले. आनी ती कसली गाडी बी पळयली तुमी अशी? ना कांय खबर ना. गाडी बरी फाटल्यान पडलेली. आमी फुडल्यान अशें पडले न्हू. तिस्कार पडलो. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव विन्सेंट. आनी तोय तिस्कार येतालो? हेवटेन येतालो तोय बी? वचपाचो. आनी तो तसो वचपाक जालो. तो दिसता कोणाचें? तुजे आमचो फ्रेंड विजय देसाय. विजय सिंह देसाय. ओके. आनी तुमकां कितें लागलां पांयान? अशें मार लागला? लागला. तकलेक मातशें लागला. गाडी बी कितें डॅमेज जाल्या? गाडी बी कितें डॅमेज जाल्या? गाडी कांय हें पळोवना आमी. गाडयेन पळोवपाक येत ना न्हू. ओके. आमी उजगांव तिस्क हांगा जे सरकारी हॉस्पिटल आहा थंय आसा. जे जाग्यार आतां हांगा एक ती एक्सिडेंट केस हाडलेली आसा आनी ते हो एक्सिडेंट सुकतळी दनपारच्या 2 वरांचेर सुमार जाल्लो आसा. आनी तो जो दुचाकी चालक जो आसा तो बेळगांवच्या दिशेन वयतालो, मोल्या वचपाक वयतालो आनी फाटल्याच्यान दिसता ताका कोण तरी गाडी ठोकरली आनी ती गेली तेवटेच्यान. आनी तेजे फाटोफाट एमआरएफ वचपाक म्हणा सुकतळीचे थंयचे फळसकाटा वयले जे 2 जाण कामगार एमआरएफा वयताले आपली स्कुटरीन. तेगे गाडी पडटरी तो रस्त्यार पडटा. तेंगे गाडी आपल्यान तेवूय पडलेला. तेवूय दोगांय जखमी जाल्ले आसा. तांकां बेश्टो हातीक मार लागला, पांयाक मार लागलेलो आसा. आनी हो जो दुचाकी ताका ठोकरून धडक दिवन गेल्लो तो हांगा मृत्युमुखी पडलेलो आसा. तेजें नांव सद्याक कर्नाटकाच राज्य आसा. सद्याक तेजी बॉल्सान जे आधार कार्ड मेळटा ती झेरॉक्स आसलेली आनी ते झेरॉक्सीचेर आधार कार्डाचेर नांव डेवीड म्हणून आसा. नेमको पुलीस खरेंच तेगेली आधार कार्डाचेर ती चवकशी चालू आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन सद्याक कुळे पुलीस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. इयत्ता 9वेच्या उर्दू विशयाच्या प्रश्नपत्रिकेत गोवा बोर्डान घोळ घातिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. पहिल्या सत्र परीक्षेच्या उर्दू विशयाच्या प्रश्नपत्रिके सयत उत्तर पत्रिकाय जोडून आशिल्ल्याचे दिवचलच्या 2 शाळांनी नजरेक आयले. मात विद्यार्थ्याच्या हातांत प्रश्नपत्रिका पडचे पयलींच शाळेच्या शिक्षकांनी उत्तर पत्रिका काढून घेतली. बिरेस्तारा दिवचलच्या 2 शाळांनी उर्दू विशयाचे प्रश्नपत्रिकेचो घोळ जालो. इयत्ता 9वेच्या उर्दू विशयाचे प्रश्नपत्रिके वांगडा उत्तर पत्रिकाय जोडून आशिल्ली.
देखून गोवा बोर्डान हे प्रश्नपत्रिके संबंधी घोळ घातिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. इयत्ता 9वी खातीर आता गोवा बोर्डा वतीन परीक्षेचे पेपर काडटात. एक सरकारी आणि एक खाजगी मेळून दिवचल शारांतल्या 2 शाळांनी उर्दू विशय शिकयतात. आयज सकाळी 9 वरांचेर जेन्ना परीक्षा सुरू जावपाची वेळ आयली तेन्ना परीक्षा हॉलांत शिक्षकांनी गोवा बोर्डान धाडिल्ली इयत्ता 9वेच्या प्रश्नपत्रिकांची बंडलां फोडली. तेन्ना त्या बंडलांनी आशिल्ल्या प्रश्नपत्रिकांक जोडून की आन्सर पेपर म्हळ्यार उत्तर पत्रिका आशिल्ल्याचे कांय शिक्षकांच्या नदरेक आयले. बेगोबेग ह्या शिक्षकांनी धांवपळ करून एकमेकांक सांगून उर्दू विशयाच्या प्रश्नपत्रिकेक जोडून आशिल्ली उत्तर पत्रिका काडली आनी ताचे उपरांत ह्यो प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हातांत दिल्यो. ही गजाल खरी आसा, हो प्रकार खरो आसा, मात ह्या विशीं उलोवपाक शिक्षकांनी न्हयकार दिलो. ह्या प्रकाराक लागून गोवा बोर्डाची घाळपणां उक्ताडार आयल्या. 9वेच्या उर्दू विशयाचे प्रश्नपत्रिके वांगडा उत्तर पत्रिकाय पावपाची चूक गोवा बोर्डाची. ही चूक आपूण मान्य करता अशें गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी सांगले. तशेंच ह्या संबंधी आमी चौकशी करतले अशें भागीरथ शेटये हांचें म्हणणें. सकाळी आयज 9वीची एग्जाम चालू आसा, NAPची फर्स्ट एग्जाम ही. आनी आयज सकाळी जेन्ना एका विशयाचो पेपर दिलो, उर्दू विशयाचो जेन्ना पेपर दिलो गेलो तेन्ना क्वेश्चन शिटा वांगडा आन्सर शिटूय दिली असो एक मातसो बोवाळ सकाळी जाला. सो तेचेर तुमी कितें सांगूं शकता? कितें तुमच्या पर्यंत हे पावल्या गजाल, कितें एन्क्वायरी तुमी करतले, कितें करतले? एक हांवें रिपोर्ट घेतलो न्ही त्या प्रमाणे जेणे पेपर सेट केल्लो पळय तेणी ताका आन्सर की अटॅच केल्ली. ओके. आणि हे सगळें इनाव जालें कित्याक उर्दू भुरगे बसले ते कमी बसले म्हणजे 300-350. ओके. भायर काय वचूंक ना. ओके. प्रिंट करता आसतना ती आन्सर की ताच्या बरोबर गेली. हांव मान्य करता ती चूक आमची आसली अशी, पण ती आन्सर की जनरली आमी कितें करता की आन्सर की जी आसा पळय ती सदांच वेगळ्या एनवलपात आसता आणि क्वेश्चन पेपर हो वेगळ्या एनवलपात आसता. ओके. एक. नंबर 2 कितें आसता, आता हे जे आन्सर की आसता न्ही एकदा पेपर जाल्या उपरांत दुसरे दीस स्क्रुटनी कमिटी म्हणून बसता. ओके. आणि स्क्रुटनी कमिटीचे काम कितें आसता की सगळे जे क्वेश्चन्स आसात न्ही ते विदिन द सिलेबस आसात काय कितें. आता हांगा मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन्स आसतात म्हणजे मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनाक एकच आन्सर बरोबर आसा काय 2-3 आन्सरां बरोबर आसा, तो क्वेश्चनच रॉंग आसा. ती सगळी शहानिशानी ती स्क्रुटनी कमिटी करता. म्हणून दुसरे दीस ती स्क्रुटनी कमिटी तयार करता आन्सर की आणि ते टॅली करता जी पेपर सेटरान दिल्ली आसा ती. ओके. ओके. थोडीशी हे जाल्या ना म्हणना, पूण हो असो एकंदर हो सगळो प्रकार हो आसता. पेपर सेट केल्या उपरांत तेणी क्वेश्चन पेपर एका एनवलपात घालूंक जाय आणि तेजेर बरोवंक जाय जे जनरली जाता. ह्या बाबतीत तशें जावंक ना. ह्या बाबतीत ताणें क्वेश्चन पेपर एकठांय घातला आणि आन्सर की ताच्या बरोबर अटॅचच केली तिथं. सो ताची एक चौकशी जातली आणि तशें कित्याक केलें काय इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळ्ळा न्ही ते जेन्ना कळ्ळें पळय की बाबा ताका आन्सर की अटॅच आसा म्हणून तेन्ना ती लास्ट पेज आसा आन्सर कीची ती काडली आणि भुरग्यांपर्यंत क्वेश्चन पेपरच गेला अशें इन्फॉर्मेशन आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंत्र्यांच्या नावाचो गैरवापर करून लोकांक फटोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. शेतकी मंत्री रवी नायक, येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर आणि निलेश काब्राल हांच्या नांवान लोकांक टोपी घातिल्ल्याचे प्रकार फुडें आयल्यात. हालीं मंत्र्यांच्या नांवांचो आदार घेवन लोकांक फटोवपाचे प्रकार खूब जाल्लेले आसा. हालींच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलें की जेंच्यांनी आपल्या वांगडा फोटो काडला त्यांनी त्याचो मिसयूज करचो न्हय किंवा आपल्या वांगडा काडलेलो फोटो दाखोवन जर कोण तुमचे कडेन पयशे मागता किंवा आनी कितें करता ताका बळी पडचे न्हय अशें खुद्द मुखेलमंत्र्यान सुद्दां स्टेटमेंट केल्लेलें आसा. आतां आनी एक प्रकार उगडकीस येयला ते म्हटल्यार शेतकी मंत्री रवी नाईक, वाहतूक मंत्री माविन गुदिनो, पेडणेचो आमदार जीत आरोलकर आणि निलेश काब्राल हांची नांवां घेवन लोकांक कडसून पयशे उखळप किंवा लोकांक कडसून
लोकांक फटोवप हे प्रकार उघडकीस येता. तो ह्या अशा प्रकारांक बळी पडचे न्हू, अशा प्रकारांक आनी गोंयकारांनी बळी पडचे न्हू, अशा लोकांचेर विश्वासूच दवरचो न्हू, अशीच एक मॅसेज हांगा हेंच्या कडसून येयलेली आसा. आनी अशा प्रकारच्यो घडणुकांक आमकां घेवन येता ते पळयत रावत घेवन येता. भोमाच्या नियोजीत राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामात एक्काय देवळाक हात लावपाक दिवचो ना म्हणून मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. रस्त्या खातीर जमिनी गेल्ल्यांक योग्य मोबदलो मेळोवन दितलो अशें आश्वासनूय मंत्री गोविंदान भोमाच्या लोकांक दिलां. मंत्री गोविंद गावडेन प्रस्तावित महामार्गाच्या विशया वयल्यान भोमाच्या लोकां वांगडा बिरेस्तारात चर्चा केली. रस्त्या खातीर जमनी गेल्ल्या लोकांक योग्य मोबदलो मेळोवन दिवपाचें तशेंच रस्त्याच्या कामा वेळार एक्काय देवळाक हात लावपाक दिवचो ना अशें आश्वासन मंत्री गावडेन भोमाच्या लोकांक दिलें. महामार्गाच्या कामा वेळार एकाद्र्या देवळाचेर हावळ आयलीच जाल्यार भोमाच्या लोकां वांगडा आपूण उबो रावतलो अशेंय गोविंदाचें म्हणणें. नागझरीचो जो रस्तो जो आसा त्या रस्त्याच्या भायर एक इंच सुद्धा जमीन वचपाना आनी जमीन जर गेली पयलो विरोध करपा खातीर गोविंद गावडे उबो रावतलो. सातेरी देवळाचो जो विशय जो आसा, नारायण देवळाचो जो विशय जो आसा, महादेव देवळाचो जो विशय जो आसा आनी सती देवीचो जो विशय जो आसा, त्या एकूय एक इंच सुद्धा एक चिरो सुद्धा थंय आलपाना हे परत म्हज्या गोंयकार वासियांक सांगणें आसा, एश्युरन्स जावन आसा. आनी दुसरी गोष्ट, तांच्यांनी जो एकाच वेगळे वेगळे विशय काडिल्ले आशिल्ले, बरेचशे जाणांनी पयलो ऑलरेडी तांकां एवॉर्ड जाल्ले आसात. आज ते भुरगे जाल्ले आसात, तांच्या आवय बापायनी पयशे घेतल्यात ना घेतल्यात तें आमकां कांय खबर ना. आनी जी 4 घरां वयतात प्रामुख्यान, ती 4य घरां रिहॅबिलिटेट करपाचे आमच्या PWD डिपार्टमेंटान ऑलरेडी तयारी सुरू केल्ली आसा. कोणीनूच भिवपाची गरज ना. म्हणजे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर चलणारे हे सरकार जावन आसा. आनी हांव तरी ह्या गरीब लोकां खातीर, बारीक लोकां खातीर चिड्डिल्ले म्हणटिलांचो म्हजो आवाज हो केन्ना बंद जावपाना हेवूय हांव तांकां सगळ्या भोंवकारांक सांगपाक शकता. पूण म्हजें एकूच मागणी, अननेसेसरिली तुमचो जो वेळ जो आसा तो ह्या गोश्टी खातीर पिड्यार करूं नाका. कसलेच कांयच पडिनासतना, कोणाक त्रास जायनासतना नॅशनल हायवे डिव्हिजन 15 हो जो भोमचो जो स्ट्रेच जो आसा त्या स्ट्रेचाक सहकार्य करचें अशें म्हजें तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्यांक मागणी आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कम्युनिदाद जमिनीचेर येवपी खासगी विद्यापिठाक ग्रामसभेत विरोध केल्या उपरांत आता थियेच्या लोकांनी बिरेस्तारा रस्त्यार देऊन ह्या विद्यापिठा आड आंदोलन केलें. खंयच्याय परिस्थितीत हे विद्यापीठ आमकां कम्युनिदाद जमिनीचेर आयिल्लें नाका अशी भूमिका थियेच्या लोकांनी घेतल्या. कम्युनिदाद जमनीचेर येवपी खासगी विद्यापिठा आड थियेच्या लोकांनी बिरेस्तारा आंदोलन केलें. हो प्रकल्प नाकाच अशी भूमिका घेत लोकांनी ह्या विद्यापिठा आड घोशणाय दिल्यो. सरकार धनगर समाजाच्या जिवार उठला. खासगी विद्यापिठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठ आयलें जाल्यार ह्या घरांचेर हावळ येतली, तशेंच सैमाची हानी जातली. तेन्ना हे विद्यापीठ आमकां नाकाच अशी भूमिका थियेच्या लोकांनी घेतल्या. तरी सरकार हे धनगर लोकांचेर अन्याय करता. मोपा सारखे आमचे धनगर लोकांक तेंच्यांनी भायर काडले आनी जागा ती नांवार ना काय ना अशेच लोक आमी गेल्ले पळोवपाक. तेन्ना अध्यक्ष धनगर समाजाचो आसलो त्या नात्यान हांव गेल्लो थंय पळोवपाक. पळय जाल्यार ते एका वर्सा भितर कपचे पडोंक लागले. त्या खातीर हो सरकार आमच्याच फाटल्यान लागला. कित्याक हे BJP काँग्रेस इतली वर्सां सरकार 70 वर्सां काँग्रेसीचे आसले पूण आमकां तेणी कांय त्रास करूं ना. आनी आतां आमचे लोक खंय खंय आहा थंय हे लोक आमचे ते आमकां धांवडोवंक सोदता. त्या खातीर आमी सगळे एक जातले आनी आमच्या हेज्या उलो मारतले आनी हे आमचो देव हेका आमकां शब्दाक पावतलो आहा. आमकां आमचो आहा तें आमकां जाय. आमकां गोरवां जाय, आमी राखता तेजेर आमी पोट भरता. बोकडाचेर आमी पोट भरता. कोंबड्या कुत्र्या आहात तेजे पोट भरता. आमच्या भुरग्यांक कितें शिकोवप ना. आमच्या भुरगे दिसाडा करता आनी पोट भरता. हे आमकां जाय, शेती जाय. पण आमी म्हणटा पयलीं फाटीं आमी पयला CM आमचो एग्रीकल्चर कॉलेज करपाक खंय तरी येला फार्म इल्लोसो जागा थंय पळयतालो. आमची ल्हानशी आमची गोंयची युनिवर्सिटी, गोंयची आमची लोकांची उर्बा आसा. आमच्या भुरग्यांक एग्रीकल्चर करपाक जाय, हे ल्हानशी करुया. आमच्या भुरग्यांक वेटनरी करपाक भायर वचचें पडटा.
रत्नागिरी वचचें पडटा आमच्या भुरग्यांक ते गोरवांचे पुरवठो करपाक शिकपाक भायल्या वचून कोर्स करचे पडटा आमचे कडेन सिटां ना आमी धाडशी आमची करुया गोंयकारांची युनिवर्सिटी ल्हानशी व्हडली नाका फिशरीज नुस्त्याचो इतलो बरो पुरवठो आसा दर्यो भरलो आसा एनआयओ आसा आमचो तेंचे कडेन आमचे संबंद म्हणून आमी गोंयकार गांवकार एकठांय जावन वी वील बी पार्टनर्स गांवकार गटरी तुम्ही तुम्ही पार्टनर इन दिस पार्टनर एलॉंग विथ पार्टनरशिप विथ द गव्हर्नमेंट करुया पीएपी प्रोजेक्ट करुया पीपीपी म्हणटा तसलो आनी आमी आमकां परवडटा तसलो सस्टेनेबल आमी चड चूक दुखता बाबा एडजस्ट करुया तुक दुखता एवटेन करुया कोण पुरवठा उदकाचो खंय आसता गांवकार जाणा तो पिड्यार करचो न्हू थंय बाबा जंगल आसा ते सांबाळया आमचे देव आसा आमचे रान आसा ते थंय रानांनी आमचे देवस्पण जाता हे आमी आलोवपाक कशें तयार ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. आखे मडगांवां पिस्तूल दाखोवन अपहरणाचो यत्न करपाची घडणूक ताजी आसतनाच आता एक आदोगादाची कार फोडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 दिसांतल्यो गुन्यांवकारी घडणुक्यो लक्षांत घेतल्यो जाल्यार मडगांवांत चल्ला तरी कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. मडगांव शारांतल्यो वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुक्यो विचारात घेतल्यो जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ल्याचे दिसून येता. मडगांवां सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. दिसान दीस कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या. आखे मडगांवां पिस्तूल दाखोवन अपहरणाचो यत्न करपाची घडणूक ताजी आसतना मडगांवां आदोगादाची कार फोडली. मडगांवां कालकोंडा वाठारांतल्या दिगंबर सावळ हांच्या बेकायदेशीर घराची पालिकेचे तशेंच एसडीपीडीएचे अधिकारी आनी आदोगाद पळोवणी करपाक गेल्ले तेन्ना गुंडांनी आदोगादाची कार फोडली खंय. मडगांव पालिकेची आदली उपनगराध्यक्ष दिपाली सावळ हाचो घोव दिगंबर सावळाचो हातून आस्पाव आसा असो दुबाव आदोगादान उक्तायला. हे विशीं संबंधीत आदोगाद लिओना बरेटोन मडगांव पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. उपरांत पुलिशेन गुन्यांव नोंद केलो. Mr. Digambar Sawal. Today we got a notice from SGPDA Margao, okay, that for the site inspection of the illegal construction. So because we got the notice, I and my client went to the house where the inspection was supposed to happen. Where? Of Digambar Sawal. This is in Margao. Okay. After going there, 5 gundas were already there present outside the house. First, from the window they started giving us bad words. We will see what. And all of them had weapons. They had knives, they had rods, they had iron rod, wooden rod. Then as we knew that if we stay there for some more time, they're going to be hit. We moved with the car and one person, one of his gundas with an iron rod and he hit it straight on the car. You see over here, you see the iron rod depression. My car was hit. They came following us. And they were threatening us they're going to kill us. Now if something this way happens to an advocate who's going on duty for site inspection, for a job that my profession asked me to go do, how safe are we? If we today as advocates are not safe and we are threatened for our life, threatened for our safety, our property is damaged, our families are in threat, what will happen tomorrow to normal common people of Goa? If law and order is not safe in Goa, I don't think today if I as an advocate, I am not safe, nobody else will be safe. मजगती आदोगादान केल्ले आरोप दिगंबर सावळान न्हयकारले. उलट दिगंबर सावळ हांणी आदोगाद लिओना बरेटो हांच्या आड मडगांव पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. एक एचजीपीडीन कोणीतरी कंप्लेंट केल्ली. एचजीपीडीन कंप्लेंट करता आसतना ते ऑफिसर त्या टायमाचेर आमकां नोटीस काडली आनी त्या टायमाचेर तो येवपाक आसलो. म्हणटकूच हांव भितर आसलो. ते ऑफिसर काल येयले आनी म्हज्या आवयक सांगपाक गेले दिगंबर सावळ आहा काय म्हणून. तेणी म्हाका उलो मारलो आनी हांव घरांतलो भायर येयलो. घरांतलो भायर येतकूच हांवें त्या ऑफिसराक आपूण बोलो एचजीपीडीच्यान येयला. बरें म्हटलें सर कित्याक तितल्यान एक 5 मिनटान विदीन आनी एक तांबडी गाडी येयली विदीन कळ्ळें. आनी थंय रावतकूच तो म्हाका म्हणपाक रावली. थंय रावतकूच तो म्हणपालो पळय कंप्लेनंट म्हणपालो तो कळ्ळें तुका. हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लम. तूं म्हणलें कितें आहा तें तुजें ऑफिशियल कर. कोणा सांगलें पीडीचे का. तितल्यान तो थंयच्यान सगळ्या मुखार गाडी मारपाक लागलो बुडशे आनी ती सायडीन कोण तरी एक लेडी आसलेली ती फूल रिकॉर्ड करताली. हांव ताका केन्ना पळोवंक ना ना केन्ना वळखना कांय ना. कळ्ळें तुका. ते सगळें प्री प्लॅन. कळ्ळें तुका. हो विजय मास्टरान म्हणटा पळय एक टायमाचेर आमच्या घराची फातर मारून थंय ब्लॅक गाडी घेवन तो सर्वे करतालो किडनॅपिंग केस आनी ताका ह्याच मडगांव पुलीस स्टेशन भितर उडयला. कळ्ळें तुका. आनी तो रिवेंज घेवपा खातीर तेणी ते घराचेर केस घातल्या. ऑलरेडी आमी 3 केसी तेची फायल केल्या ऑलरेडी. अशें न्हू की एकूच केल्या म्हणून. हेच्या पयलीं ताका खबर आहा ते म्हाका खबर ना.
तितल्यान म्हाजी आवय आसा पळय ती तिका आफोवपा लागलो यो आनी ना तसले बशे गाडी मारपाक लागले कळ्ळें तुका. हितून कितें आहा ही टोटल आहा पळय फेक. तेजी गाडी कोणी फोडल्या तें आमकां खबर ना. नाही तुम्ही तो ऑफिसर आहा पळय दामोदर तुम्ही तेजे कडेन विचारपाक शकता ना पुलिसांनी इन्क्वायरी करपाक शकता कितें जालां कितें ना तें. आमी कितें हें करतले म्हाका सांग पळय. ऑफिसर दारान येयल्या आमी गाडी कोणाची कितें हें करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटील. एसटी समाजाबद्दल अपशब्द वापरिल्ल्यान सांकवाळ पंचायतीचो सचिव ऑरविन वालेस हांचेर कारवाय करपाची मागणी कुठ्ठायचो आमदार आंतोन वाज आनी उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हाणें केला. सांकवाळे जाल्ल्या एका कौफुसांवात सांकवाळ पंचायतीचो सचिव ऑरविन वालेस हाणें समाज वावुरपी रामा काणकोणकार हाका जाती वयल्यान अपशब्द वापरिल्ले ताका लागून अशी तांच्यांनी मागणी केल्या. हालींच तुमकां खबर आसा कितलोसो इशू जो बुद्धांनी जो प्रोजेक्ट आसा ताचेर व्हडलो इशू जालो आसा आमचे कोर्टांनी आमचे सांकवाळ विलेज हांगासर. आनीक जायते आमचे NGO हांगासर तुमकां खबर आहा एक आमचो प्रेमानंद नायक हो हांगा स्ट्रायकार बसलेलो आसा. आनी काल एक सडनली इन्सिडेंट जालो जे आमचे NGO रामा काणकोणकर हांचे मदीं आनीक विलेज पंचायत ऑफ सांकवाळ सेक्रेटरी ऑरविन वालेस हांचे मदीं दोगांचे भितर थोडोसो वाद जालो आनीक ताचे भितर डिस्कशनूय जालें. आनी तेन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना सडनली ऑरविन वालेस हो रामा काणकोणकराक एक दुसरे तरेन की आमची जी भाशा एक्चुअली आमी वापरपाक जायना ती भाशा ताणें वापरली आनी ताणें आमचे ते रामा काणकोणकराक ताणें गावडी असो म्हणलो. हे उतराक लागून आमकां जायते आमचे भाव जावं आमचे जे एसटी समाजाचे लोक जायते म्हाका फोन केलो हाचेर तुजें म्हणणें कितें काय म्हणून. बरेंच हांव निश्चय करता आतां कितें हे वर्ड जे म्हणलां तें सारकें न्हय. आनीक राती आमी सीएमा कडेन हेजेर भासाभास जाली पूण म्हाका तितलो प्रूफ मेळोंक ना. म्हणटकच आयज हांवें तो व्हिडियोय पळयलो. त्या व्हिडियोचेर डायरेक्टली आमी 2-3 जाण आमचे NGO आहले रामा काणकोणकर आहलो मागीर शंकर कोडकी आहलो बाकीचे आहले तांचे उजेर ताणें अशें उडोवप हें सारकें न्हय. आनीक हें आमकां जे आमचे एसटी गोवाक भरपूर बरें आसा ताका लागून हांव मागता आमचे गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन हो ऑरविन वालेस हाका जे विलेज पंचायत सांकवाळ पयलो ट्रान्सफर करपाचो पयलो आनी ताचेर एक्शन जावपाक जाय. आतां ऑलरेडी आतां वयता तेन्ना आमच्या PI कडेन हांव उलयतालो आनी PI कडेन हांवें सांगलें आसा ताचेर एक्शन जावपाक जाय आनी PI जाता तितल्या आपण ताचेर एक्शन घेवपाक तयारी आपली आसा म्हणून हांव मागता आमचे गव्हर्मेंटा लागीं आनी पंचायत मिनिस्टरा लागीं मागता जाता तितले बेगीन ताचेर एक्शन जावपाक जाय. आमी शेतकी धोरण तयार केला आणि ताची प्रत मुख्यमंत्र्याकूय पावयला. देखून मंत्रिमंडळाच्या बसकेत ह्या शेतकी धोरणाक बेगीनूच मान्यताय मेळोवन दितले अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें सांगलें. आमी आमची जमीन राखून दवरपाक जाय तशेंच गोंयकारांनी भायल्यांक जमिनी विकच्यो न्हय अशें आव्हानय रवी नायक हाणें केलें. पॉलिसी पूण डिक्लेअर करून आमी ऑलरेडी हे केल्ली आसा. आतां कॅबिनेटार येवपाचें आसा ऑलरेडी सीएमा दिल्ली आसा कॉपी आनीक ती एग्रीची पॉलिसी जी आसा ती रोखडीच आमी लागू करतले. हांव रावलो सीएमा की कॅबिनेटी घालून ती आपण करची ती करून आमी लोकांक एग्रीची पॉलिसी आतां सांगूंक शकना भितर कितें आहा तें सगळें हाजी बरी ही आसा. आनी जितले आमी पळयता हे जमनी बिमनी आमच्यो आसा शेतां बितां आसा ती आमी तेन्ना जास्तीत जास्त करून आमकां दिसता की तिचें उत्पन्न जावचें आनी उत्पन्न करचें लोकांनी आनी आमी तेन्ना सवलती दिवच्यो. कित्याक आमची जमनी आमकां गोंय ल्हान आमची जमनी आमचे कडेन उत्पन्न आनी सगळे कोणी येता भायले बीन घेतात आनी ते कितले म्हारग येता तांकां ते दिल्ली बॉम्बे विकता तेंची दुनिया हांगा येवन घेता हांगा सवाय पट घेता. ताका लागून लोकांनी ती आतां आमी फुडले जेनरेशन फुडल्या भुरग्यांक आमचे फुडल्या पिळगेक जाय आमची ज्यो जमनी ह्यो आसा पयलींचे आजे पंचाचे जाणटेल्यांचे त्यो राखून दवरपाक जाय म्हणून आमी भुरग्यांक सुद्दां सांगता. आनी भुरगे खुबशे हायवेचे हितून पासून ट्रेनिंगा येता आमचे. तर आपले 30 येयले मागले आमी 30 भुरग्यांक ट्रेनिंग दिता म्हणल्यार ते 60 जाण येता. म्हणजे उमेद आहा भुरग्यांक ग्रेज्युएट जाले पोस्ट ग्रेज्युएट भुरगे
उमेदीन येता की आनी तांकां आमची मागणी आसा त्या भुरग्यांनी आमची जमनी आसा पळय आनी विकची न्हू कोणाक भायले आनी त्यो आमचे गोंयकार कोण येता गोंयकार म्हाका हें करा भायले जे येता आनी ते आमची जमनी सगळे बिल्डिंगच जाता बिल्डींग जाता बिल्डींग येवन गोंय दिसा आमचे हे जातले तापतले मुजी तापले म्हणजे कशें सगळे बिल्डींग न्हू रावपा जावपाना गरमी जातली गरमी जातली क्लायमेट चेंज जातलो ताका लागून ते लोकांनी विचार करचे आनी त्या प्रमाणे आपले डिसिजन घेवचे. पर्यटन हंगामात कुळे दूधसागर जीप टूर ऑपरेटरांच्या वेबसायटीचो मुद्दो बरोच तापला. ह्याच मुद्द्यावयल्यान सावर्डे मतदारसंघातल्या भाजप गट समितीन आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हांची भेट घेवन दूधसागर जीप टूर ऑपरेटरांच्या वेबसायटीच्या मुद्द्याचेर चर्चा केली. दूधसागर जीप टूर ऑपरेटरांक GTDCचो कावंटर नाका जाल्यार तो कावंटर बंद करपा विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतले अशें भाजप गट समितीचो अध्यक्ष विलास देसायान सांगलें. डिस्कस केला आनी मुख्यमंत्र्या कडेन एपॉयंटमेंट बसून तो सॉल्व करपाचें थारायलें. पूण कित्याक लागून तो इशू कसलो इशू खूब आसा. जीपी संदर्भात पर्यटन महामंडळाचे बद्दल आसा काही गोष्टी ते CM कडेन बसून आमी सगळ्यांनी सॉल्व करपाचें थारायलें. इशू कितें जाल्लो इशू आरोप प्रत्यारोप जाता कित्याक उलोवप जाता त्या हेतूर एक आमदारान तें बी तें जाणून घेतलां आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर सगळे मेळून आमी म्हणजे पयलीं जे आमदार आसा म्हणजे पार्टीचे आमचे अध्यक्ष आसा मिटींग मेळटा ते सगळे मेळून सॉल्व करता. त्या मिटिंगेक आमचे आदले अध्यक्ष BJPचे आनी मंत्री आनी आमचे राज्यसभा खासदार विनयभाई हजर आसलेले. त्या शिवाय आमचे आदले PWD मिनिस्टर आनी आमचे आमदार आसले दीपक प्रभू पावसकार हजर आसलेले. त्या शिवाय आमचे दोन्ही मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी शिरीष देसाय आणि मच्छिंद्र देसाय हजर आसलेले. त्याशिवाय आमचो मोहन गांवकर आसलेलो. त्याशिवाय आनी दोन आमचे बरे म्हाका हे आसलेले कोण मेंबर आसलेले त्या मिटिंगेक. आनी म्हजे कडेन थोडे तरी जाले की तो विशय कितें काय म्हणून विशय म्हणजे तो सामको क्लियर आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन विशय गेला. मुख्यमंत्र्यान 2 मिटींग घेतल्या. हांवूय मिटिंगी आसता तेजे बरोबर आनी खंय कोणाचें कितेंच म्हणटा तें हें ना कितें वांदो ना. वांदो आसा तो खंय आसा वांदो आसा तो नवीन अध्यक्ष येयल्ल्यार तेका आपल्याक जाय त्या पद्दतीन सरकाराचे रुल्स रेग्युलेशन्स मानिनासतना आनी पाळिनासतना त्या पद्दतीन तेका एसोसिएशन चलोवपा जाय आनी आपूण सांगता त्या प्रमाणे सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी वागपा जाय अशा पद्दतीचें हांवें तांकां सांगलें. त्या प्रमाणे आतां आमगे मिटिंगेक तें ठरलें कोणालें आमच्या अध्यक्षालें की आमी एक दीस हेका मेळोया माननीय मुख्यमंत्र्यांक मेळोया. मुख्यमंत्र्यां समोर आमी जी कितें चर्चा केली ती बाजू मांडुया आनी तेजे नंतर जाय जाल्यार वचून तेणी सांगलें आमकां की आमी लोकां भितर येवन लोकांक सांगया की बाबा हो असो विशय आसा म्हणून. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक TV.